आम्ही सध्या असा पणजे डॉन बॉस्को स्कुलाच्या ग्राउंडार आणि हांगासर आत्ताच आमी एक विटनेस केला ती म्हणटा ती ब्लायंड फुटबॉलाची फायनल साऊथ वेस्ट झोनाची जी हांगासर फुटबॉल फायनल आशिल्ली ब्लायंड फुटबॉलाची फायनल आमी आतां हांगासर पयली ती आशिल्ली ती केरला आणि गुजराता मदीं गुजरात आत्ताच जिखले आणि सद्या आमचे वांगडा हांगासर आसा GFA प्रेसिडेंट सर कायतानो. म्हाका दिसता सर तुमचे कडल्यान आमकां जाणा जावन घेवपा जाय की जेन्ना तुमी नॉर्मली फुटबॉल पळयला आयज तुमी हो ब्लायंड फुटबॉलूय पळयता कसो कितें फरक दिसलो तुमकां? First of all, I congratulate Goa government to host this Purple Fest in Goa and giving chance to the blind people who are fit but they cannot see. But what is different between normal football and this football is they have to wear this, close their eyes properly, and that taping it comes originally from UK, no one in other part of the world, so it's a specialized. They have these side boards where they can push it whenever it's not a full ground 20 by 20, so ते एक डिफरन्स आसा. एंड एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी एज आमचो सुभाष फळदेसाय ही कॉल्ड मी 15 days back. Kaidan Bab, we are doing for blind. I say is football. I say it's a good moment for Goans and GFA also to host it. So हांवें म्हणलें तुमी सांगा आमचो कितें रोल आसतलो. And then we started this. Just preparation in 15 days we have concluded this today. And women 4 teams participate and men 4 team participate. पूण इतके कमी पार्टिसिपेशन कित्याक? See, all over India 24 state registered आसा तेंचे ब्लायंड हितून. बट हे वेस्ट झोन आसल्या कारण 4 सावथाचे 4च आसा. आणि तुम्ही म्हणले तांकां ते एक स्पेशल दोळ्यांक तांकां येता. सो ब्लायंड फुटबॉल म्हणटकीर ताजी आनी गरज कित्याक काय म्हणून? सी थोडे सेमी हे आसता, थोड्यांक पार्शल ब्लायंड आसता, तांकां लागून ते टेपिंग करचें पडटा स्पेशलायज. आनी ती जस्टिफिकेशन जाय, मिन्स कितें तो पार्शल पयलो तेणें वचून पळोवपाक जाय या, सो ताका लागून चेंज जाता. सर वयता वयता तुमकां एकूच विचारप आसतलें की आयज एज अ GFA प्रेसिडेंट तुमी ह्या खेळा कडल्यान कितें शिकोवन वतले? इट इज अ सी आमी म्हणटा ब्लायंड ते फिट ना, बट जे खेवल्या ती दोनी वुमन्स एंड ती दोनी फायनलां पयल्या हांवें, दे आर व्हेरी फीट आनी फ्युचरान पेरंट्सांनी तेंचे भुरगे आसा जाल्यार तांकांय धाडून दिवचे आनी मोटिवेशन करचें. ओके ओके, थँक्यू सर. हे आशिल्ले GFA प्रेसिडेंट कायतान सर. आणि म्हाका दिसता तांच्यांनी बरी एक गजाल सांगल्या की जेन्ना अशें ब्लायंड फुटबॉल जाता अशे भुरगे हांगासर खेळटात जेंकां दिश्टी सुद्दां पडिना, तेन्ना पेरंट्साची एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता की जे आमचे भुरगे आसता तांकां फुटबॉला कडेन अशे जे स्पोर्ट्स आसता तेजे कडेन धाडपाची एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता म्हणटा. तशेंच हांगासर डॉन बॉस्को स्कुलाचे जे थोडे स्टुडंट आशिल्ले तेंचे कडेन आमी विचारले, जे फुटबॉल प्लेयर आशिल्ले तांकां विचारले की तुमी आयज हांगासर कितें शिकून वता, जाल्यार तेंच्यांनी आमकां सांगले की हांगासर जेन्ना तेंच्यांनी ही ब्लायंड फुटबॉल पयली तेन्ना तेंच्यांनी म्हणटा ते व्हडली गजाल शिकल्या ते म्हणटा ते कम्युनिकेशन. So we can learn how they communicate and coordinate with their players. They are blind, they are hearing, and then when they making their communication by playing. Their coordination and the way they call out and the way they pass and all, the strategy they use in the game, it's on another level. We can see but they can't see, but still they are trying to do their best and trying to score. दिसनासतना सुद्दां हांगासर त्या प्लेयर्सां मदीं जे कम्युनिकेशन आशिल्लें, जे इंटरेक्शन आशिल्लें ते म्हणटात ते तांकां हांगासर शिकपाक मेळ्ळें आनी तो देख ते हांगासरल्यान ह्या ब्लायंड फुटबॉला कडल्यान हांगासरल्यान ते घेवन वता. प्रुडंटा खातीर शिरीश कोळकर वांगडा हांव स्वप्नील तारी. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.